गाव्यानोवे ये गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्ती नामी हरसियामी आमच्या राया करता सोम्याची तुझा दिवेचे छोटी गंगाची पृथ्वी दिन वाजता ताची मोडवी काय रसना वाकांता ताची बळवळ काय गाव्यानोवे ये गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या भंजन ताका भक्ती नामी हसियामी आमच्या राया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवसो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मोरये मायेतय बोमगाळ भावनो आनी भयणीनो, आवय पोणू एक वर्तें भाग आनी एक जबाबदारी म्हणून कालच्या दिसा आमी समजून घेतलें आनी ही जबाबदारी संपूर्ण एक हाडची थंय मोरी कशें आमकां आदार दिता तें आमी समजून घेतलें. आवयपणा उपरांतली आनी एक वर्ती जबाबदारी भुरग्यांक वाडोवचें. भुरग्यांक वाडोवचें न्हय, भुरग्यांक जाय आसचे रितीन बगार देव कितें आशेता त्या प्रमाणे. आनी ही आनी एक वर्ती जबाबदारी क्रिस्ती आवय बापायंक देवान दिल्ली. देव आमकां एक जबाबदारी दिता मात्र न्ही, जावं तें जोड्यांक भुरग्यांक जल्म हाडचें आनी कुटुंबाची जबाबदारी सांबाळची, जावं आमकां धर्मिकांक आमच्या बेसाची जबाबदारी सांबाळची. त्या सांगता त्या जबाबदारेक आपोवचे सांगता ती जबाबदारी पाळच्याक आदार दिता, कुमोग करता. आनी कुटुंबाची जबाबदारी प्रत्येक जावन भुरग्यांक आकारची थंय, भुरग्यांक रुपीत करचे थंय देवान दिवचो आदार जावन आसा मोरी. मोरी कशें आमकां आदार दिता, कशी आमची जबाबदारी संपूर्ण जिवंक साध्य करता, हो विशय आज आमी नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा नियाळतेल्या. भोवन आनी भयणीनो, आमी जायते फावटी बरें प्रयत्न केला, आमचे तावन 100% दिवंक आमी पळयलां, पूण जायते फावटी आमच्या अस्कतकायेक लागून विविध कारणाक लागून आमच्या ह्या जबाबदारेंत आमी थोडे फावटी सुकोवन पडलेले आसा. ही सर्व आमची अस्कतकाय मोतीन हाडया, देवालागचें भोगसाणें मागया आनी ह्या येवकरिस्तान सर्व संपूर्ण आनी पवित्र जाल्ल्या जेजूक भेटूंक आमकां समी आयती करया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सद्गुरुदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या जगण्यां वचून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट करून आनी बरें विसरून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसून सदांच समकार मुली सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर.
काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. आयचो दीस सर्व भुरग्यां खातीर नमियल्लो आसता. आमच्या भुरग्यांचो उडास काडया. ह्या आल्तारी मुखार तांकां समर्पया. सर्वेस्परा देवा, भो भगिवंत ओंकार मोरयेक कार्मेल मायेक आमी आज भक्तीन वंदीत हांव. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशें आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचक. इजाक आतां म्हातारो जाल्लो. ताच्या दोळ्यांची दिश्ट गेल्ली. ताका कांयच दिसनातलें. आपल्या व्हडल्या पुताक एसावाक आपोवन ताणें म्हळें, म्हज्या पुता. ताणें जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसां. इजाकान म्हळें, पळय हांव म्हातारो जालां. केन्ना हांव मरण तें हांव नेना. तुजी शिकारेची हातेरां, बाणाचें पोतें आनी दोनू घे आनी रानांत वचून शिकारी मारून हाड. म्हजे रुचीचें बरें एक जेवण तयार कर आनी तें हाडून म्हाका दी. हांव जेवतां आनी मरचे आदीं तुजेर आशिर्वाद घालतां. इजाक आपल्या पुता लागीं उलयतना रेबेक्का आयकताली. एसाव शिकारी मारून हाडूंक रानांत गेल्लो त्या वेळार तिणें घरांत दवरलेली आपल्या पुता एसावाची भोव बरी मुस्तायकी हाडून आपल्या धाकट्या पुता जाकोबाक न्हेसयली. बकऱ्याचें सामडें ताच्या हातांक आनी लोव नातलेल्या गळ्याक रेवडायलें. आपणें तयार केल्लें जेवण आनी उंडो तिणें आपल्या पुता जाकोबाच्या हातांत दिली. जाकोब आपल्या बापाय सरशीं गेलो आनी म्हणालो, बापा. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां. तूं कोण म्हज्या पुता? जाकोबान आपल्या बापायक जाप दिली, उठ आनी बस आनी हांवें हाडिल्लें शिकाराचें मांस खा. उपरांत म्हाका तुजो आशिर्वाद दी. इजाकान आपल्या पुताक विचारलें, तितले बेगीन तुका शिकारी कशी मेळ्ळी? जाकोबान जाप दिली, सरीसपरा तुज्या देवान म्हजे मुखल्यान ती दवाशी केली. इजाकान जाकोबाक म्हळें, ये लागीं सर. तूं म्हजो पूत एसाव वय की न्हय म्हूण हांव तुका सस्पन पळयतां म्हज्या पुता. जाकोब आपल्या बापाय इजाका लागीं गेलो. इजाकान ताका सस्पून म्हळें, ताळो जाकोबाचो पूण हात एसावाचे. जाकोबाच्या हातान एसावाच्या हातांत आसलेले परेन लोव आसली देखून ताची वळख इजाकाक मेळ्ळी ना. ताणें ताचेर आशिर्वाद घालो पूण परतून ताणें विचारलें, तूं खरोच म्हजो पूत एसाव? वय, ताणें जाप दिली. इसाकान म्हळें, शिकाराचें मांस हाड. तें केल्या उपरांत तुका आशिर्वाद दितां. जाकोबान तें हाडून दिलें आनी इसाकान तें केलें. उपरांत ताणें ताका पियोंक दाकासरो दिलो आनी तो पियेलो. ताच्या बापायन इजाकान ताका म्हळें, म्हज्या पुता लागीं ये आनी म्हाका उमो दी. तो लागीं सरलो आनी ताका ताणें उमो दिलो. ताणें ताचे मुस्तायकेचो परमळ घेतलो आनी ताका आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, सरीसपरान आशिर्वाद घाल्ल्या त्या शेता परी म्हजो पूत परमळटा. देव तुका मळ भातान दव दिवं, शेतां तुजी पिकाळ करूं, भरपूर फळ आनी दाकांसरो तुका दिवं. लोक तुजी सेवा करूं
राष्ट्रां तुजे मुखार सरपटून तुज्या भावाचो धनी तूं जा. तुज्या आवयचे पूत तुजे मुखार सरपटूं तुजेर शिराप घालतेल्यांचेर शिराप पडूं तुजेर आशिर्वाद घालतेल्यांचेर आशिर्वाद पडूं. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती करा. तुम्ही सर्वेस्पराच्या सेवकानो आमच्या देवाच्या निवासांत ताच्या घराच्या आंगणांत रावतेल्यानो ताची कीर्त गाया. सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो बरो. ताच्या नावाक गितां गायना मोना कित्याक तो मोगाळ. वय जाकोबाक सर्वेस्परान आपणाक मोलवीसून काडला. इस्रायेलाक आपले दायज म्हूण केला. सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो बरो. हांव जाणा सर्वेस्पर भोवरतो म्हूण सर्वांमध्ये आमचो धनी एकलोच श्रेष्ठ म्हूण. मोलबार तशें पृथ्वीमेर गुणायाच्या सागोरानी सयत आपणाक जाय तशी सर्वेस्पर करता. सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो बरो. हालेलुया 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 हालेलुया. मुझे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. लोकाप्रमाणे जेसू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन
तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चिरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फर्मायलेल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसले. त्या वेळार सिमियोन नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमान जियेतालो. नितिवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायेलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवळाक आयलोलो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक तांणी माय बाप भितर हाडून आयलेल्या वेळार सिमियोन त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानेन वसूंक दी, कित्याक तुजी बासोवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. सर्व परजा मुखार तुवें तयार केल्ली. अनभवडत्यांक दिवो उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायेलाची. सिमियोन बाळका विशीं सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापूय विस्मीत जाली. तवळ सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवय मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दारीचे तालवारी परी तुजेंय काळीज पापसितलें. हो बाळूक इस्रायेलांत साबारांक पडूंक आनी साबारांक उठूंक कारण जातलो. हे वरवीं साबारांच्या अंतस्करणांतलीं गुटाची चिंतनां भायर पडटलीं. देवाचे उदर हे वखणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल मायेच्या फेस्ताक तयारी जावन आज दुसऱ्या दिसाचें नोवेन आमी आदारते आसा. कार्मेल मायेचो सांगात मनशा कुळाक एक व्हड सकत. ह्या माताळ्या काल 9 विशय आमी ह्या 9 दिसांनी नियाळून आसा. कालचे दिसा आमी नियाळलेलो विशय खंयचो? आवयपणाच्या पयणार मोरयेचो आदार. आनी आतां ताचे उपरांतलो विशय भुरग्यांचे आकर्णेक मोरयेची देख. खंयचो विशय? भुरग्यांचे आकर्णेक मोरयेची देख. काल पाद्रापान म्हणलें आमी पाद्रापांनी आवयपणा विशयंत भुरग्यांक वाडोवचे विशयन कालें सांगचें गे म्हूण तेंगे. सो आज म्हाकाय तेंच सवाल दोसता, भुरग्यांक वाडोवचे विशयंत आमी धार्मीक आनी कांय प्रायोगीक जाणवायनांतल्यानी कितें सांगचें गे म्हूण. हांव कितें सांगता ताच्या की मोरी कितें शिकयता तें समजूंक पळोवया. आतां पयल्यान पयलें हो शब्द आमी समजूंक प्रयत्न करया. आमी म्हळें भुरग्यांचे आकर्णेक मोरयेची देख म्हूण. आतां हो आकर्णी म्हणचो शब्द आमकां मंगळुरी क्रिस्तांवांक तितलो लागशिल्लो न्ही. आमी म्हणचे आसा भुरग्यांची तरबेती, भुरग्यांक ल्हानवड करचें न्ही. आमच्या चलत्या भशेन आमी
आकरणी म्हणून वापरना बदलाक भुरग्यांक ल्हान व्हड करचें म्हणटा आमी ल्हान व्हड ती आपशीन जाता पूण गोंयांत गेल्या जाल्यार थंयसर हो शब्द वापरतात आकरचें म्हूण आकरणी म्हूण आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार हो शब्द वापरलेलो आसा आतां आकरणी म्हळ्यार कितें आकार दिवचें म्हळ्यार कितें शेप दिवचें रूप दिवचें न्ही कुंभाराच्या त्या ताच्या कामाच्या थळाक आमी गेल्या जाल्यार कुंभार कितें करता आव्याच्या मातयेक एक रूप दिता कुंडलें जाय जाल्यार कुंडलें मुडकी जाय जाल्यार मुडकी थैली जाय जाल्यार थैली वाळणी जाय जाल्यार वाळणी खंयचें आयदन जाय त्या रुपाचे आकार तो दिता एका शिल्पीच्या कामा तळाक तुमी गेल्यात जाल्यार थंयसर आसलेल्या पात्रांत तो कितें जाता तो रूप दिता त्या रुखाक वा त्या फातराक जावं देवाचें जावं देवीचें जावं मनशाचें जावं मनजातीचें खंयचें रूप जाय तें रूप तो दिता म्हळ्यार आकारता एक शेप दिता हांवें म्हळें बायबलांत असलो उपयोग केल्लो आसा ह्या उतराचो पळया उत्पत्ती ग्रंथाच्या 2 अध्यायाच्या 7व्या वळींत अशें म्हळां की सर्वेस्पर देवान मनशाक मातयेचो केलो वा मातयेतावन आकारलो इंग्लिशान अशें म्हळां द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड अ मॅन फ्रॉम द डस्ट ऑफ द ग्राउंड पळया फॉर्म्ड एक फॉर्म दिलें एक रूप दिलें ताका आकारलो पवित्र पुस्तकांत हाची वापरणी आसा किर्तनांत तुमी आयल्यात जाल्यार किर्तन 139 साम 139 तें किर्तन देव सर्व जाणार म्हणच्या माताळ्या काल देवान म्हाका कसो आकारलो म्हूण सांगता ते किर्तनाचें टायटल अशें आसा देव सर्व जाणार आनी ताचे उपरांत 13व्या वळींत अशें म्हळां म्हजे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलो विणचें गोत्त आसा तुमकां न्ही पयलें आमच्या घरांनी तीं कदेलां आसतालीं विणलेलीं कदेलां प्लास्टिकाची आमच्या घरांत दालयो आसल्यो विणलेल्यो दाळयो तशेंच हांगा किर्तनकार म्हणटा तुवें म्हजे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलोय नीट मी टुगेदर इन माय मदर्स वोम उपरांत 15व्या वळीन तो म्हणटा गुप्ती म्हजी आकरणी जाली तेन्ना म्हजी घडावळ तुका गुपीत नातली म्हळ्यार म्हजी आकारणी जाताना तुका कळीत आसलें आनी तुजे कुशे प्रमाणेच म्हजी आकरणी जाली म्हाका रूप तुवें दिलें पळया आकरणी म्हणसो शब्द आमकां सालत्या भाशेंत इल्लो सोयरो शब्द जाल्यार पवित्र पुस्तकांत हासो शब्द हासो उल्लेख आसा सो आतां आमी शब्दाचो अर्थ समजून घेतलो आकरणी म्हळ्यार कितें म्हूण आतां आयच्या विशयाक आमी येवया आनी आयचो विशय आसा भुरग्यांचे आकरणेक मोरयेची देख आतां भुरग्यांची आकरणी म्हणटाना वा आमच्या भाशेन सांगचें जाल्यार भुरग्यांक ल्हान व्हड करचें म्हणटाना वा भुरग्यांक तरबेत करचें म्हणटाना विविध हंतांनी आमी भुरग्यांक ल्हान व्हड करयेत वा भुरग्यांची आकरणी करयेत खंयच्या पुरा क्षेत्रांनी खंयच्या पुरा वांट्यांनी तांची वाडावळ जाता तुमी हांगासर आसचे सकट वडिलांक एक भुरग्याची वाडावळ म्हणटाना खंयच्या सर्व हंतांनी भुरग्याची वाडावळ जाता फिजिकल शारिरीक रितीन कुडींत तांची वाडावळ जाता करेक्ट दुसरें तांच्या मोतीची वाडावळ जाता न्ही एका ल्हान भुरग्यान चिंचाकी एका तरणाट्यान चिंचाकी आनी एक काजर जाल्ल्या दादल्यान वा स्त्रियेन चिंचाकी मस्त तफावत आसा म्हळ्यार ताच्या मोतीची वाडावळ जाल्या ताचे उपरांत एकाडेमीक शैक्षणीक रितीन भुरग्याक आमी आकारता भुरग्याक आमी रूप दिता त्या देखून आमच्या भुरग्यांक आमी इस्कोलाक धाडटा सामाजीक रितीन तांची आकरणी जाता कशें हेरां सांगता बरचूचें कितें उलोवचें कशें चलचें कशें न्हेसचें पण सामाजीक रितीन हेरां सांगता आमी बरसतना कशें तांची आकरणी जाता इमोशनल आमकां भोगणां आसात
ती बोगणां आमी कशी व्यक्त करीचे केदळां व्यक्त करीचे पळय ह्या विशयी ती आवय बापूय न्हू तांच्या भुरग्यांक शिक्षण मेळटा बोगणांक आमी एका रितीचें रूप दिता पळय विविध रितींनी आमच्या भुरग्यांक आमी रुपीत करता आमी आकारता आमी शेप दिता आतां ह्या वाडावळी विशयींत आमी घंटाकटल्यान उलोवन वशेत पूण ह्या वाडावळीच्या की आनी एक रितीची वाडावळ आसा त्या विशयींत आज हांव तुमचे सांगता इल्लोसो नियाळ करूंक आशेता आनी तें जावन आसा अंतस्करणाची आकरणी म्हळ्यार कितें फॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियन्स येदोळ आमी म्हळें फॉर्मेशन ऑफ बॉडी फॉर्मेशन ऑफ मायंड फॉर्मेशन ऑफ इमोशन्स पूण आतां आनी एक विशय आसा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियन्स आमच्या अंतस्करणाची आकरणी आनी ह्या अंतस्करणाच्या आकरणेंत मोरी कशें आमकां देख तें आमी समजूंक प्रयत्न करया आतां इंग्लिशांत अंतस्करणाक आमी कॉन्शियन्स म्हणटा कॉन्शियन्स कॉन्शियन्स म्हळ्यार शब्दांत दोन शब्द आसात कॉन आनी सायन्स सायन्स म्हळ्यार कालें सायन्स म्हळ्यार जाणवाय सायन्स म्हळ्यार नॉलेज जे कितें आमी इस्कॉलान शिकता सायन्स तो सब्जेक्ट न्ही मुळाव्यान सायन्स म्हळ्यार जाणवाय वा नॉलेज आतां कॉन म्हळ्यार विद्द म्हूण अर्थ सो कॉन्शियन्स म्हणचो शब्द हे कॉन आनी सायन्स दोन सांगाता घालतना जाणवाये सांगाता म्हूण अर्थ जाता विद नॉलेज म्हूण अर्थ जाता सो आमच्या कोंकणीन सांगचें जाल्यार आमी ताका अंतस्करण म्हणटा आंतरीक ताळो म्हणटा वा देवाचो ताळो म्हणटा हे सकट एकच इंग्लिशान सांगचें जाल्यार कॉन्शियन्स आतां असो अर्थ कितें पळया ताका सांगलां की कॉन्शियन्स इज द ट्रेन्ड एबिलिटी ऑफ जजींग बिटवीन रायट एंड रॉंग इन ह्युमन कॉन्डक्ट म्हळ्यार मनशाच्या नडत्यांत खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून सांगची सकतच कोण अंतस्करण आमी खंयची करणी केल्ल्या वेळार ही करणी सारकी गी ही करणी वायट गी ही करणी बरी गी म्हूण सांगची सकतच अंतस्करण वा अंतस्करणाचो ताळो आतां इगर्ज मतेची शिकवण आसा कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च तातूंत 1778 थंयसर अंतस्करणांत 3 संगती आसात म्हूण आमकां शिकयता खंयच्यो पुराय कॉन्शियन्स इन्क्लूड्स परसेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरॅलिटी म्हळ्यार थोडीं तत्वां आसात आतां दाखल्याक सांगचें जाल्यार जिवेशी मारी नाका फोट सांगा नाका सतान जिये पळय ही सगळ्यांकी लागू जातात न्ही मात्र आमकां क्रिस्तवांक हर एका मनशाक लागू जातात ही तत्वां आमच्या परिसरांत आमच्या समाजींत आसचेत आसली आतां म्हज्या कॉन्शियन्साक म्हज्या अंतस्करणाक ह्या तत्वाची वळख आसूंक जाय वा त्या तत्वा विशयींत म्हाका जाणवाय आसूंक जाय दुसऱ्यान देयर एप्लिकेशन इन द गिवन सर्कमस्टन्स म्हळ्यार तत्वां आसात म्हळ्यार आमकां शिकोवन दिल्ली आसा सत सांगजे फट मारनोजो जिवेशी मारनोजो म्हूण आतां तें तत्व म्हज्या चलत्या जिविताक हांवें एप्लाय करचें चिंत्या म्हाका एक आतां निर्धार करूंक आसा वायट आनी बऱ्या मदें म्हाका एक विंचोवन करूंक आसा आतां विंचोवन करतना हांवें कितें करचें हांगासर आसलें तत्व बायबलान दिल्लें जावंक पुरो म्हज्या वडिलांनी दिल्लें जावंक पुरो तें तत्व हांवें कितें करचें हांगा एप्लाय करचें म्हळ्यार आतां विंचोवन करूंक येतना ही विंचोवन सारकी गी वायट गी बरी गी पाड गी म्हणून हांवें एप्लाय करचें ताका म्हणटात कॉन्शियन्स आनी त्या उपरांत जजमेंट एबावट कॉन्क्रीट एक्ट्स आतां एक करणी केल्ले उपरांत ही करणी समागी ही करणी वायट गी ही करणी बरी गी म्हणून हांवें जजमेंट हांवें म्हाकाच तीर्प दिवंक कळीत आसूंक जाय जायते फावटी आमकां कितें जाता म्हळ्यार आमी दुसऱ्या विशयीन सांगता ताणें केल्लें सोमानय हाणें केल्लें सोमानय पूण आमकांच हांवेंच केल्लें सारकें गी न्हय गी म्हणून जर म्हाका तिदवंक वा म्हाका जजमेंट दिवंक म्हाका न्याय दिवंक जाता जाल्यार ताका म्हणटात कॉन्शियन्स
सो आमचे अंतस्करण म्हणटना थंयसर 3 संगती कळीत आसूंक जाय. एक मौल्यांची जाणवाय, तत्वांची जाणवाय, ताचे उपरांत ती तत्वां म्हज्या चलत्या जिविताक हांवें एप्लाय करूंक जाय. ताचे उपरांत हांवें केल्ल्या करण्याचेर ही करणी सारकी गी, वायट गी, पाड गी, बरी गी म्हणून हांवें म्हाकाच तीर्प दिवंक जाय. आतां हे अंतस्करण आमचें तें आसावय, पूण हे अंतस्करणाक आमी रूप दिवंक आसा. पण आमकां जल्मतना देवान आमकां कूड दिल्ली, न्ही आमकां मोत दिल्ली. पूण आमी वाडटना कितें जाल्या, ह्या कुडीक एक रूप मेळ्ळां, ह्या मोतीची वाडावळ जाल्या. तशींच आमच्या अंतस्करणाची वाडावळ जावंक आसा. जायते फावटी विपर्यास कितें जाता की म्हळ्यार आमच्या कुडीच्या, मोतीच्या आनी हेर सर्व क्षेत्राच्या वाडावळीक आमी म्हत्व दिता, पूण आमच्या अंतस्करण रुपीत करचें तें आमी कित्याकय पाटी सरता. ते देखून आज ह्या अंतस्करणाक रुपीत करचें कशें म्हूण आमी समजूंक प्रयत्न करया. आतां अंतस्करण हांवें कित्याक रुपीत करचें? अंतस्करण हांवें कित्याक रुपीत करचें? 2 कारणां. पयल्यान पयलें, आमचे भोंवतणी जायत्यो नकारात्मक संगती आमचेर प्रभाव घालतात. नकारात्मक संगती, इन्फ्लुएन्स ऑफ नेगेटिव्ह थिंग्स. पळोवचे मुखांतर, आयकोवचे मुखांतर आमकां जायत्यो संगती आमचेर प्रभाव घालतात. आतां पळया, तुमी सकाळीं उठून जर न्यूज पेपर वाचतात जाल्यार वा TV पळयतात जाल्यार थंयसर जायत्यो खबरो खंयच्यो आसच्यो, बऱ्यो, पॉझिटिव्ह, ऋणात्मक, सकारात्मक संगतीच्या की चड नेगेटिव्ह आसच्यो. पळय, सकाळीं उठूनच आमी हें पळोवचे मुखार कितें जाता, तें आमच्या मोतीचेर प्रभाव घालता. आनी जें कितें आमी पळयता, जें कितें आयकलें, तें आमच्या सगळ्या दिसाचेर, दिसान करच्या कामाचेर, दिसान करच्या विंचवणेचेर प्रभाव घालता. त्या देखून मुखार भोंवून न्ही बरें पळोवचें तें, बरें आयकोवचें तें आमचें अंतस्करण आमी रुपीत करूंक आसा. दुसऱ्यान आमकां जायत्यो पातकाच्यो ओडण्यो आसात, पातकाच्यो ओडण्यो. त्या देखून ह्या पातकाच्या ओडण्यांचेर जैत व्हरचे खातीर आमचें अंतस्करण आमी रुपीत करूंक आसा. 2 कारणां आमी दिलीं. खंयचे पुरा कित्याक आमी अंतस्करण रुपीत करूंक जाय? एक, आमच्या बोवारी जायते पाड संगती आमचेर प्रभाव घालतात, त्या प्रभावाचेर जैत व्हरचे खातीर. दुसऱ्यान पातकाच्या तेंतेसवाचेर जैत व्हरचे खातीर. आतां मोरी हे अंतस्करण रुपीत करचें तें कशें आदार दिता म्हूण आमी पळोवया. एका भुरग्याक जल्मले उपरांत तें वाडोवचें तें आमी जायतें केर घेता, वय की न्ही? कितल्या नाजूकायेन, कितल्या एटेन्शन दिवन आमी भुरग्याक धरता. कोणी भुरगीं आयलीं जाल्यार ल्हानशा भुरग्याक हातान धरता जाल्यार आमी कितली जागृतकाय सांगता. ताणें हातान धरलें जाल्यार आमी पोंदल्यान हात दवरता, खंय भुरगें पडत म्हणल्या भियान. तशींच मुखार भोंवून न्ही भयणीनो, भुरग्याच्या अंतस्करणाक रूप दिवचें तें आवय बापायचो पात्र व्हडलो आसा. कशें तांकां मोतीक शिकप दिवच्यांत, कुडीक शिकप दिवच्यांत, कुडीचें रूप वाडोवच्यांत आमी केर कन्सर्न दाखयता गे, तशींच भुरग्याचें अंतस्करण रुपीत करचें तें आवय बापायची जबाबदारी व्हडली आसा. आतां मोरयेची देख आमकां जाय म्हळ्यार मोरयेन जेजूक अंतस्करण रुपीत करूंक आदार दिल्लो गे म्हणजे सवाल उदेता न्ही. आतां जेजूक अंतस्करण रुपीत करची गरज आसली गे, खंडीत जावन गरज आसली. कित्याक म्हळ्यार जेजू कितलो देव गे तितलोच तो मनीस. इगर्ज मत आमकां शिकयता तो 100% देव जावन आसलो, तशेंच 100% मनीसय जावन आसलो. तर मनीस जाल्लो जेजू मनशा भाशेन जल्मून मनशा भाशेन वाडलो जाल्यार ताकाय ताचें अंतस्करण रुपीत करची गरज आसली. आनी अशें ताचें अंतस्करण रुपीत करचें तें मोरी ताका आदार दिता. 2-3 संगती पवित्र पुस्तकाच्या आदारान आमी समजूंक प्रयत्न करया. पण आयचो वांजेल आमी आयकलो
आनी त्या वांजलांत कितें सांगलां गे म्हळ्यार सिमियांचो प्रवाद. आनी त्या वांजलांत सांगलां पळया, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला, आनी दूख एक दारीचे तलवारी परी तुझें काळीज पापसितलें. हो बाळक इस्रायेलांत सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो, आनी हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडटली. पळय, जेजू विशयंत सिमियोन केल्लो प्रवाद कितें म्हणटा तो, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त जावन विंचला. पळय म्हाका भोव न्हू रे बडिनो, खंयच्या आवयक ताच्या भुरग्यांक मनशांनी तिरस्कार केल्लो जाय आसता? कोणाकी नाका. आमकां आमच्या भुरग्यांक हेरांनी पुगारीचे, हेरांनी सन्मान करीचे, हेरांनी बरें उलयचें म्हूण आशा आसता. पूण हांगासर सिमियोन म्हणटा पळया, तुज्या पुताक असलो एक पुरस्कार मेळचो ना, बदलाक तुज्या पुताक ते तिरस्कार करतले, ते कुर्सायतले, ते नेगारतले, ते तिंपी उडयतले. हे मोरयेक नाका आसलें मनशा दृश्टेन पळोवचें जाल्यार. पूण मोरी कितें चिंता, हो जावन आसा देवाचो प्रवाद, आनी हें जावन आसा म्हज्या पुताक देवान दिल्ली एक, देवान तयार केल्लो एक फुडार. त्या देखून तिका खुशी ना जाल्यार मोरी तें स्विकार करता, आनी तो प्रवाद, तो फुडार ते मिसांव जेजूच्या जिवितांत जारी हाडचे ते मोरी सांगात दिता. जायते पोटी पळय म्हाका भोव न्हू बडिनो, आमच्या भुरग्यांक आमी कितें आशेता? आमच्या भुरग्यान इंजिनियर जायचे, आमच्या भुरग्यान धाकटेर जायचे, आमच्या भुरग्यान कॅनडा वचोचे, आमच्या भुरग्यान UK वचून सेटल जायचे. जाल्ल्यान कांयच वायट ना, आमच्या भुरग्यांनी सदांच बरें जायचे आनी अभिवृद्धी जोडीचे. पूण थोडे पोवटे देवान त्या भुरग्याक एक वेगळेच मिसावाक विंचलां आसतना ते मिसांव जारयेक हाडचे ते आमी आमची आवय बापूय, आमी वडिलां जावन कितल्या रितीन सहकार दिता. त्या दिशेन त्या भुरग्याचें अंतस्करण रुपीत करचे ते आमी कितलो आदार दिता. आज मोरयेक सिमियोन प्रवाद केलो, पूण आमकां प्रवाद करून कोणी सांगची नात, कोणी आमचो हात पळोवन बोलमे सांगची नात. पूण तसले मिसांव त्या भुरग्याक जियोवच्याक लक्षणां दिसून येता आसतना आमी वडिलां त्या दिशेन आमच्या भुरग्याक कितलो पाठिंबो दिता, कितलें उत्तेजन दिता, कितलें ताका पाठिंबो वा मार्गदर्शन दिता. पण मोरयेन दिलें, मोरयेन त्या दिशेन जेजूचें अंतस्करण रुपीत केलें. आमकां कोणाकी सलनातल्या वाटेन चलोवंक नाका, आमकां सगळ्यांकी झरल्ल्या वाटेनच वचूंक जाय. पूण आज मोरी झरनातल्या वाटेन चलोवन, सोलोंगनातल्या वाटेन चलोवन जेजूक ताचे मिसांव रुपीत करचे ते वा मिसांव जियोवचे ते रुपीत करता. पयल्यान पयलें मोरयेची देख आमच्या भुरग्यांचे अंतस्करण रुपीत करचे ते. दुसऱ्यान पळया, आयच्या वांजेलाच्या सुरवेक अशें म्हळां, ताणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. कित्याक? 2 कारणां खातीर. एक, मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार बरोवन घाल्लें पाळचे खातीर. खंयच्या खातीर? मोइजेच्या नियमशास्त्रांत कितें बरोवन घालां तें पाळचे खातीर तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. आनी उपरांत हो वांजेल जाल्ले उपरांत आनी एक वळ थंयसर आसा, लुकाचो वांजेल 2 अध्याय वळ 40 थंयसर म्हळां की वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेताले. पळया, जेरुसलेम देवाळ तांकां प्रमुख जावन आसलें. देवाळ म्हळ्यार देवाचें हाजीरपण. थंयसर ती वर्सान वर्स थंयसर येतालीं आनी तांणी आसल्या गांवांत हांव जेरुसलेमाक वचचें जाल्यार 65 मायल्स आसलीं, 60 आनी 4 दीस लागताले. जाल्यार ती वर्सान वर्स थंयसर वेतालीं. तांणी जेजूचें अंतस्करण रुपीत केल्लें न्हय ऑडियो मुखांतर, बदलाक व्हिडिओ मुखांतर. तांच्या जिविताचीच देख जेजूक एक वर्तो आदर्श जालो. पण आमच्या भुरग्यांक आमी अंतस्करण रुपीत करचें म्हणटना न्हय तशें कर रे, अशें कर रे म्हूण शर्माव सांगचे मुखांतर, बघा आमच्या सालत्या जिविताच्या देखी मुखांतर. दुसरें कारण हांवें म्हळें,
मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार वा नियमशास्त्रान कितें फरमायल्लें तें ती करूंक. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत कितें वा कितें बरयल्लें तें पाळूंक. पळया, मोइजेचें नियमशास्त्र पाळूंक कशें मोरी जेजूक शिकयता म्हणून. इगर्ज मातेचे कायदे आसात, देवाचे उपादेश आसात, हे पाळचे ते आमी आमच्या भुरग्यांक रुपीत करूंक आसा. उपरांत ह्याच एका प्रेरण्याक लागून जेजू कितें म्हणटा पळया. जेजू म्हणटा गिव टू सीझर वॉट बिलोंग्स टू सीझर, गिव टू गॉड वॉट बिलोंग्स टू गॉड. सीझराक वा रायाक वा चक्रवर्तीक दिवचें चक्रवर्तीक दिया आनी देवाक दिवचें देवाक दिया. पळय थंयसर तिरवो बांदचे विशयंत, कायदो बांदचे विशयंत, अन्वल कायदो दिवचे विशयंत एक अवकाश येता आसतना जेजू म्हणटा देवाक दिवचें देवाक दिया, पेल्याक दिवचें वा रायाक दिवचें रायाक दिल्या. हें लिसांव खंयतावन आयलें? मोरयेच्या देखीतावन आयलें. पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमच्या भुरग्यांचें अंतस्करण रुपीत करचें म्हणटना आमचें चलतें जिवीत, आमचें नडतें तांचेर चड प्रभाव घालता, न्हय आमचें उलोवणें मात्र. आखरीचो विशय मुखार भोवन आनी भयणीनो, पळया हांगासर मातेवाच्या वांजलांत एक उतर सांगलेलें आसा. थंयसर बाळका जेजूक जिवेशी मारच्याक हेरोदू तयाराय करता. आनी तेन्ना कितें जाता, बोडवो येवन जुजेक सांगता भुरग्याक घे आनी इजिप्ताक पळोवन वच. आनी हेरोद मोरता पर्यंत तो थंयसर रावलो. आज आमच्या भुरग्यांक जायते हेरोद जिवेशी मारूंक राखते आसात. तो हेरोद मरोवन गेला, पूण पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत तो म्हणटा जागी जाया, जागृत रावा, तुमचो वैरी देवसार गोरोस घालन सिंहापरी कोणाक गिळचे म्हणून सोदून आसा. आज आमच्या भुरग्यांक गिळचे ते वा वायट प्रवृत्तेक हाडचे ते जायत्यो संगती तांकां ग्रासूंक राखून आसा. कशें मोरयेन त्या दीस जेजूक हेरोदातावन राखलें गे, तशें आज आमच्या भुरग्यांक ह्या वायट संगतीतावन राखच्याक मोरी आपोवणें दिता. आनी अशें वायट संगतीतावन तांकां राखचे मुखांतर खऱ्या संगतीतय बऱ्या वाटेन तांकां मुखार हाडचे ते आमी तांचें अंतस्करण रुपीत करूंक आसा. आनी अशें आमचें अंतस्करण आमच्या भुरग्यांचें रुपीत केलें जाल्यार इगर्ज मातेची शिकवण म्हणटा की तांचें तें सुगूण वाडटलें, तांचें तें आसचें बें पयस वेतलें, तांचें तें आसचो हांकार स्वार्थ पयस वेतलो, अंतस्करणाची कांतवणी तांकां दोसची ना, तांचें तें समाधान आसतलें, तांचें तें शांती आसतली. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, मोरी आमच्या भुरग्यांचें अंतस्करण रुपीत करचें तें एक वर्ती देख. जें कितें ह्या नियाळांत आमी शिकलां तें आमच्या जिवितांत आमच्या भुरग्यांतय आमी पाळूंक प्रयत्न करता आसतना जाय सो आदार आनी ससाय मोरी तिच्या पुतातावन आमकां मागून धाडून दी. आमीन. कुही बापा भेटता आज तुका स्वीकार कर ये बापा. उड्या वयना सुगी भेटता ही देणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार कर बापा, कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या तिगो, जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा, कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित मोगान तुझ्या तिगो, जीवन आमचे नंदन कर. भोवन आनी भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तांचे बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या नके पवित्रतेच्या आदारात
सर्वेस्फोड म्हणून घेव. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताची आवयक आईच्या दिसा किरीत मान दिवं हे वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासून ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी कार्मेलमायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याही सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुरातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आज्या पोंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान अवकार मरयेसो कार्मेलमायेसो भक्तीन आमी आज उगडास काडटा आनी तिचे विनोवन दिन वसणेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाखणटा. शेकांशेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशातें कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणेचेर काकुळतेन तुवें नदर घाली आनी असो सुडवंदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूताचो दळबार संतोषान तुका वाखणटा सरगाळ. तांचे वाखणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्व आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता तुका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा कुरोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोन समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergetuya. Sumi Jesu melo, Sumi Jesu melo, Sumi Jesu jiwan zala. Ho bavarta sugut, Ami pergerta. Jesu नोव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तां पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाच्या माये संगती भाग्यवन जुजे ती सोपोती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं तियास जेजू संगता
त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकयले मागणे संगता भक्तीपणान मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां वगोस आनी आमकां तळणेत पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाळ. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवाळ. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुदवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्यारे सोदी पुदू आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटांत सांबाळ. तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसो. तुमचे सवय असो. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शणये संसाराचे पाप करतले आमची ककुळ कर. देवाची शणये संसाराचे पाप करतले आमची ककुळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली सुभागी. सुम्या तुझ्या बेटरीच्या पावना तुझ्या उतरांत भलायकी मेळटली. मोचे राखून असा सोन्या तुझ्या येण्या उद्रेकान लाली नसा दुनिया तुका सिंचा अंकाराच्या जीवितात या प्रकाश तुझो पंख सर्गीच्या त्या जीवना तुझ्या सोम्या माका बुस काळीस मोचे राखून असा सोम्या तुझ्या येण्या गान लालीव नसाम दुनिया तुका सिंचा काळीस मोचे राखून असाम सोम्या तुझ्या येण्या उद्रेकान जालीव नसा दुनिया तुका सिंचा
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत ओंकार मरियेचो उगडास करून सर्गींचे जिवीत दितेल्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. तेच ओंकारमयेच्या आणि सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या संगता ससनाच्या जेवणात वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कलतीपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. बसा. भोवन आनी भणीनो, पल्ल्या आमी नोवेनाचो तिसरो दीस संभ्रमता आनी त्या दिसाचो विशय असो आसा, जिनिये सांगातीक मान शिक्या मोरयेतावन. जिनिये सांगातीक मान शिक्या मोरयेतावन. आनी हो दीस सर्व काजरी जोड्यां पासत आमी नमियारला. पाल्येची मिसां अशीं आसात, सकाळींच्या 6 वरार आनी 7:30 वरार मात्र. 10:30 वरार मीस आसचे ना. पाल्या आयतार देखून सकाळी 6 वरार आनी 7:30 वरार मात्र. संजेर इगर जनतेचे मागणे 7:30 वरार आसा. आता कार्मेल साहेबणीच्या नव्याने खातीर दिंबी घालया. ए भाग्यवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखणटा. आपणकच चरंदसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोटवेशनी तुका तांची आवय आनी शारुतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे पुरे बोळे माये कळणातले औंकवारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ए दर्या सुकरा म्हूण परातलें आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेणेन आनी तिर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सोर गरजो तुजे मोरेफात जेजू मुखार दवरता. आयचो दीस सर्व भुरग्यां खातीर भेटयलेलो आसता. आमच्या भुरग्यांक मोरयेच्या उस्क्यार दिवया. तांच्यो वैयक्तीक कुडीच्यो, मोतीच्यो आनी आत्मीक गरजो मोरयेक सांगया. जे भुरगीं पिडेन कश्टतात जावं पुरो मोतीच्या कुडीच्या अस्कतकायेक लागून, जे भुरगीं गर्भान वाडते आसात त्या भुरग्यां पासत, जे भुरगीं म्हयने जायनासतना जल्मल्लीं आसात इन्क्युबेटरांत आसच्या त्या भुरग्यां पासत, बरें खाण बरें शिक्षण नासता वायट वाटेक वा कुडीच्या अस्कतकायेक लागून वाडोवन आसच्या भुरग्यां पासत, नैसर्गीक अनाहुतां अवघड वा पिडेक लागून अनाथ जाल्ल्या भुरग्यां पासत, कॉलिन डिसोजा म्हणलो एकलो हार्टाचें ऑपरेशन जावन मोत येनासतना कोस्टोन आसा ताचे पासत ताच्या कुटुंबाच्यांनी मागोवंक विचारलां. ताचे पासत आमी मागया. सांगता म्हणया, उगडास कर ए भोव दयाळी औंकारी मरिये, तुज्या आसराक दावुल्लो तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण खेदीन्स कोणेन्स आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर कान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ये औंकवारीचे औंकवारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन.
नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजो. मगे ते मरिये देवाच्या माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजो. मगे ते मरिये देवाच्या माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजो. मगे ते मरिये देवाच्या माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमकां विनंती कर. अर्घ मागणे ए भगिवंती मोरये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयणेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवसता. ह्या घडये आमी तुजें तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागणेचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हातीं आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. उबी रावया. अंकुरे भितरी सुबागिणी कार्मेलिताची तुगे राणी माता तुझ्या चरणा लागूनी तुझे कुडीचे निर्मळकाय पासूनी कर आमच्यो कुडी म्हणूनी निसळवंती सोमिनी तुझ्या आत्म्याच्या संतीपणा पासूनी धी आमच्या आत्म्यात शांतीपण घे सोमिनी तुझे सुफळे चिणये पासूनी कर आमची चिणी मोनोनी कृपेवंती घे सोमिनी तुझ्या मायपणाचे वळवे पासूनी दियादार तुजो करुनी सोलोच्या कामी समर्थ सांभाळूनी तुझ्या समृद्धा मोरणा पासूनी आमच्या मोरणाची काळी पाव तूं आमकां घे सोमिनी तुझ्या कीर्तिवंता सुस्पावा पासूनी निवार तूं आमकां चडते वेळारी पुर्गतरींतले घे सोमिनी तुका सळगार कुरवार केलेल्या पासूनी लाभोशी कर आमकां सोमिनी अंतिम मुक्त अखंडेचीनी मागता मगने सर्वेस्परा सोम्या तुजे लागीं वाडय म्हूण बेस मातेसो कर्मोन घेतवड क्रिस्तावांचो विस्तार म्हूण कोरो बोवाळ सोमेस्तांतय कर्मोन सौकसाय राया पाच्यांतय वाडय आनी सडे म्हूण इर्मानदार सायबीनीची मुघाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दिवा आमकां. भगीन कुसाची कुरवे निवडक आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.